नमस्कार. सध्या आम्ही पावलेले हा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर सध्या आम्ही पावलेले असा. सध्याची परिस्थिती हांगासर म्हणजे काही दिसा पयलीं आम्ही एक व्हिडिओ केल्लो. त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान अशें दाखयलेले की जो एंटायर शिवोले सायडीचो टील म्हापसा सायडीचो एंटायर जो कचरो आसा तो त्याचे डंपिंग थंय जाता. मेन म्हणजे आमच्याकडे काही प्रूफ असतात, काही व्हिडिओज असतात. त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आयज आम्ही सध्या हांगासर पावलेले आसा. ते प्रूफ सध्या अशे तरेन आसा की एंटायर जो चिकनाचो जो वेस्ट आसा तो सध्या खंय वयता, त्याका स्पेसिफिक जागो आसा काय ना ह्याच कारणाक लागून सध्या आम्ही पावलेले आसा. जेन्ना आम्ही हांगासरल्यान पास जाताले तेन्ना आमच्या नदरेन अशें येयलें की रस्त्याच्या सायडीक हाऊसिंग बोर्डान थेट माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता आमचो बोर्ड दिसता. हो रस्तो वयता म्हापसा सायड, हो जो रस्तो आहा तो वयता म्हापसा सायडीक आनी हो रस्तो वयता तो शिवोले सायडीक वयता. आनी लेफ्ट सायडीन जर पळयत जाल्यार सगळो चिकनाचो जो वेस्ट आसा तो हांगासर डंपिंग जाल्लो आसा. आमी जेन्ना म्युन्सिपालिटी कडेन पासून हो प्रश्न मांडलेलो आसा की जो चिकनाचो वेस्ट टोटल आसा तो चिकनाचो वेस्ट खंय वयता. काही आमी कावन्सिलराकूय हो प्रश्न मांडलेलो आसा. कावन्सिलराच्या दोळ्या फुडल्यान आमी हो प्रश्न हाडलेलो आसा की कितें तरी हेचेर कारवाई करची म्हणून. थेट आमच्या वांगडा आमचे काही म्हापशेचे नागरीक हांगासर उपस्थित आसात. आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. हो सगळ्या चिकनाचो जो वेस्ट हांगासर डंपिंग जाल्लो आसा त्या ह्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते. त्याच प्रमाणे हांगासर जेन्ना आमी उबे रावता तेन्ना अशी परिस्थिती सध्या जाल्ली आसा की उबे रावपाच्या लायकीचे ना. इतलो घाण वास हांगासर निर्माण जाल्लो आसा की कोणी जर जेवणाच्या टायमार बसतलो जाल्यार अंदाजे 2-3 दीस तरी जेवण जेवपाक पावतो ना. इतली वायट परिस्थिती सध्या हांगासर जाल्ली आसा. त्याच कारणाक लागून सध्या आम्ही पावलेले आसा हांगासर. आनी आमच्या वांगडा जे म्हापशेचे काही नागरीक आसात, जे सोशल वर्कर्स आसात ते हांगासर पावलेले आसा. त्यांच्या कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न करूया की ते ह्या जो गार्बेज हांगासर डंपिंग जाता मोस्टली म्हणजे जे चिकनाचो जो वेस्ट आसा, जे मांस आसा ते हांगासर जे डंपिंग जाल्ले आसा तेजेर आमचे जे नागरीक आसात ते कितें म्हणटात पळय ते. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राहा तुम्ही. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. येस. प्रवीण बाब, आयज आमी पावलेले आसा हाऊसिंग बोर्ड हांगासर. आनी हाऊसिंग बोर्डान आमी पळयला की सगळे कडेन लोनली जागो असल्या कारणान हांगासर डंपिंग जायत आसता. आनी मोस्टली आमी पळयता जे चिकनाचो वेस्ट आसा, जे आमी म्हणटा आतां गरमेच्या टायमार आडसारां त्याचे वेस्ट सगळो हांगासर आसा. आनी बाकी इतर सगळो वेस्ट हांगासर डंपिंग जाल्लो आसा. मोस्टली आमकां दिसण्याक येता तो चिकनाचो वेस्ट हांगासर डंपिंग जाल्लो आसा. आनी इतली घाण परिस्थिती, वायट परिस्थिती सध्या जाल्ली आसा. हे सगळ्या हेचेर एज तुमी दोगूय आसा हांगासर आमचे, तुमी कितें म्हणूंक सोदता ह्या हेचेर? तुम्ही पयलीं म्हणजे तूं हांव मागता की तूं हे पयलीं लोकां कडेन दाखय बाब. हे चिकनाचे जे आतां हाडां जे पांय जे उडयल्ले आसा हांगा, पांय उडयल्या कातरून. आतां ते पांय केन्ना यूज जाता जाणा? चडशे लोक जेन्ना आमी गोंयकार स्पेशली कुल्ल्यो धरता पळय तेन्ना आमी कांवांक लायतात ते, आनी ते उदकांत सोडप, मागीर कुल्ल्यो खावपाक जेन्ना कुल्ल्यो वयर काडप कांवां घालून. सो हांगा काय म्हाका दिसना कोणी कांवां घातले आसतली की बाबा हांगा कुल्ल्यो येतल्यो आनी ते मागीर खावपाच्यो म्हणून तांकां, जावं कोण हांगा खंयचे जानवर येवन ताका शिकारी करतलो अशें म्हाका दिसना. ह्या रानान आमच्या व्हडलेशें रान उरोंक ना. सो सांगपाक म्हणजे पयली गोश्ट देव बरें करूं जे साई प्रसाद बाब तुका सांगप म्हणजे कितें, तूं लोकांच्या फुड्यान हें दाखोवन दिता रियलिटी. लोकांचेच न्हू जे खंयचे डिपार्टमेंट आसा, गव्हर्मेंट जावं म्युन्सिपालिटी जावं पंचायत आहा तांकां तूं दाखोवन दिता आनी ती कामां जाता. सो त्या लागून तुवें खरें पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगपाचें म्हणजे ही जे आतां आसा पळय जे चिकनाचे जे आडसाराचे उडयल्ले आसा पळय हांगासर, आतां आमी अशें भितर दाखयतले तुमकां फुडें जे आमी पळोवन येयल्या सर्वे करून भितर, थंय मनीस उबो रावूंक शकना इतले. हांवें साई प्रसाद सांगलें बाबा आमी भायर सरया म्हणलें जायना म्हणलें. खरेंच तुका दोवाळपा लागलें पोटांत, वॉमिटींग जावपा लागलें अशे प्रकारे. सो हांव मागता हे कितें मोडगोचे जावं तुका वास्कोचे जावं तुका फोंड्याचे वाळपयचे हे सामान न्हू, हे म्हापशेचेच सराउंडींग म्हापसा जे आहा पळय हे म्हापसाचे जी एक तर शिवोले ते म्हापसा आमच्या मार्केट हेज्या मदली शॉपां जी आसा पळय त्या शॉपकारांचे उडोवप आसतलें. सो हांव मागता म्युन्सिपालिटी कडेन आनी आमचे जे प्रशासन जे आहा पळय जाका लागता हेल्थ डिपार्टमेंट तेंचे कडेन मागता, जे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आहा तेंचे कडेन मागता
की बेगीनच्या बेगीन हेजी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान चौकशी जावपाची आणि धरपाचे आणि पुलिसांकडे म्हाका स्पेशली हांव मातशें हांगा वॉच दवरपाक जाय. एक मनीस हांगासर की जो दिसाचो को उडोवचो ना तो रातचोच टायमार उडयतले. सो रिक्वेस्ट आहे एक आमच्या म्हापशा PI कडेन सिद्धाकांत नायका कडेन आणि आमचो डेप्युटी जो DYSP जो आहा शिवबा दळवी सर तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव की तेंच्यांनी मातसो लक्ष दवरपाचो आणि हे जे नालायक जे लोक आसा जे आमच्या म्हापश्यान एंट्री मारतात हांगा बोडगेश्वरचो फोटो आहा थंय दिसताना तुका म्हापशा एक सिटी भितून जेन्ना तूं भितर सरताना तुका घाण दिसता पळय. सो चिंतू शकता फुडें मागीर कशें कितें आमच्या बद्दल ट्युरिस्ट प्लेस आसा सिजन स्टार्ट जावपाक गेलो आसा. लोक कितें चिंततले हे वासान तुका लोकांक कितें जावं शकता. फाल्यां डेंगू जाल्लो तो डेंगू चालूच लोकांक डेंगू कितें तो शॉपार मेळना फार्मासीन मेळना तो हो जाता कितें तरी घडटा तेन्ना थंय चिखल जाता थंय जळारी जाता त्या टायमार डेंगू जावप आसता. तशें हांगासर कसलो एक रोग जावं शकता इतलें हांव 110% तुका व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान लोकांक वास काय येवचो ना पूण लोक पळोवंक शकता कितें जाता तेन्ना कोणाक जर वास जाय जाल्यार घेवन दाखयता आमी तुमकां खंय आहा तें खरें तुका सांगता गव्हर्मेंटान मागता हे बेगीनच्या बेगीन बंद जावपाक जाय. देव बरें करूं. तुमचें नांव सांगा. माझे नाव उदय. उदय बाब आयज आमी पळयला की तुमी हांगासर उपस्थित जातात. आमी पळयला एंटायर शिवोले टू म्हापसा जो रस्तो वयता त्या मदीं हावजिंग बोर्ड एक लोनली जागो आसा त्या कारणाक लागून हांगासर वायट परिस्थिती जाल्ली आसा. परिस्थिती अशी आहा की गार्बेज जी आसा ती रस्त्याक कुशीक टोटल उडयल्ली आसा आनी मोस्टली आमी पळयला काही आडसाराचे आसा आनी चडशी आमकां दिसण्याक येता ते चिकनाचो वेस्ट तोय पण जे जांबो पोती आमी ब्लू कलराचे म्हणटा तेतून उडयलेले आसा आनी वायट परिस्थिती जाल्ली आसा. ह्या सगळ्या हेचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? आता प्रवीण आमच्या भाईन उलयल्ले आसा हांगा उडयल्ले आसा ते आनी सोडना म्हाका दिसता ही ह्या गांवची आसची नाही ती म्हाका दिसता शिवोलची आसूं शकता अशें म्हाका दिसता कोण धंदो करता ते हाडून म्हाका दिसता उडयता आसतले मार्केटान उडयता आसतले आडसारा हांव एकूच मागता की म्हापसा म्युन्सिपाल्टी कडेन ते तेंचे चेकींग आसतात तेंचे कोण इन्स्पेक्टर आसा पळय तेंच्यानी हांगा येवचे आनी आपलो एक मनीस दवरपाचो. हांवें वेल्ल्यान पळयल्या पंचायत एरियेक पळयल्या की थंयसर कचरो उडयलो काय तांकां 5,000 रुपया फायन. खरीच म्हाका कौतुक दिसता वेल्ल्याच्या लोकांचे की कचरो उडोवंक दिनात. हे अशें म्हाका सांग हे म्युन्सिपाल्टीक दिसना कोण कोण कावन्सिलर आहा तेणी हांगा लक्ष घालचो तेणी पळोवपाचें कितें चल्लां तें. हे म्हाका दिसता आमच्या म्हापश्या ते गणेशपुरी रोडाकूच आमच्या शिवाजी रोडाक उबो आसा थंयसरूय घाण जाल्ली आसा. हे बरें न्हू हे करतात ते. म्हाका सांगात हे तुमच्या घरांत तुमी दवरूंक शकतात? दवरिनात. लोकांचे तुमी प्रॉपर्टी उडयतात. आतां हे उडयल्यात खंय तुमी कम्युनिटीच प्रॉपर्टीची ही तुमची घरची जागा न्हू पूण हेजे तुमी विचार करात आनी तुमी खंय दवरपाचें आहा तें मातशें व्हरोन दवरात. हे पण अशी घाण करूं नाकात. मात तर विचार करात. वयता आसतना येता वयता आसतना घाण येता. आतां हांव हांगासून गणेशपुरीसून म्हापशा वयता तशें शॉपां कडेन सुद्दां वास मारता. ते चिकनचे वेस्ट थंय उडयता आमी नको तेचेर म्युन्सिपाल्टी लक्ष घालचो आनी सीओ कडेन मागता हांव आनी आमची CP आमची कोण ती प्रिया मिशा हेच्या कडेन विनंती करता की त्यांनी बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवचे. हांगासरले आमचे कावन्सिलर आमची मॅडम डॉक्टर नूतन बिचोलकर तिच्या कडेन विनंती करता की अशें जावंक जायना. अशें खूब वायट दिसता. आमचें गोंय सुंदर म्हणटा आमी पण गोंय आमचें सुंदर आसूंक ना हे अशें न्हू. हे म्हाका दिसता भायले मायग्रंट सुद्दां लोक धंदो करतात हे हांगा उडयतात पण तांकां हे हांगासर हांव एकूच मागता आमच्या म्युन्सिपाल्टी कडेन की कडक कारवाई करचो आनी कंपल्सरी शिफ्टिंग मनीस एक दवरपाचो. हांगा 24 वरां 8-8 वरांन एक मनीस दवरपाचो की कोण हांगा उडयता ताका ऑन द स्पॉट फायन दिवपाची. फाटल्या वर्सा तुमी केल्लेच हे काम थंयसर म्हापशा शिमेर केल्ल्यात पण आतां थंय कोण येयना. तशेंच हांव म्हणटा की हांगासर गणेशपुरीन जो एक पळय घाण पळय कितें जाल्यात हांगासर वायट दिसता पळोवपाक. म्हाका सांग जनावरां येवची ना कित्याक हे घाणीन अजगर कित्याक येवचे ना सुरत कित्याक येवचे ना. आमी जर अशी घाण केली जाल्यार येतालेच सोरोप. तितलेच हांव विनंती करता म्हापसा म्युन्सिपाल्टी कडेन परत एकदा CP आमची प्रिया मिशा आनी CO कोण आहा तो तिणे लक्ष घालची आनी कावन्सिलर कोण आसा हांगासरली तिणे मातशें लक्ष घालचो आनी पंचायत सुद्दां पडटा तर तेणी सुद्दां लक्ष घालचो हे काम करून घेवचें लिप करून घेवचें आनी मनीस कंपल्सरी दवरपाचो हांगासरलो. एका गांवचो कचरो येना हो 10 गांवचो कचरो येता आनी लोक कितें करतात थोडे स्कुटरीन येतात आनी पोटले उडयतात चल्ले. तशें करूं नाकात. घराघरांनी म्युन्सिपाल्टीचे मनीस येतात पंचायत एरियेनी पंचायतीचे मनीस येतात कचरो व्हरपाक गार्बेज व्हरपाक येतात. तेजेर तुमी विचार करात आनी जेन्ना तुमी दितात पळयात तुमी आतां हावस टॅक्स भरतात कितें भरतात कचऱ्याचे पयशे काडटात ते
रस्त्यावर तुम्ही उडवू नकात. हे कोण मनीस तुमच्या दारात येतात त्यांच्याकडे तुम्ही दिया जे आणि हे कितें केल्यात हे बरोबर करूंक ना हेच्या फुडें करूं नाकात. हांव कळकळीची विनंती करता म्युन्सिपाल्टी कडेन, म्हापसा म्युन्सिपाल्टी कडेन, हांगासर मनीस दवरपाचो म्युन्सिपाल्टीच्यान ताबडतोब फायन दिवपाचें, डिस्कस करपाचें ना. आनी तेवटेन कचरो काडून पंचायतीक पडटा. त्या सरपंचा कडेन मागता, कोण पंच सरपंच आहा तो कोण सेक्रेटरी आहा तेणी थंयसर आपलो मनीस दवरपाचो आनी जाता इतले थंयसरूय फायन दिवपाची. हांव आमच्या दोगां कडेन मागता, पंचायती कडेन मागता आणि म्हापसा म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता. आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. त्याचप्रमाणे आम्ही पळयला की त्याचप्रमाणे आयज आम्ही पळयला हांगासर गार्बेज डंपिंग आसा, पूण थंय कचरो कित्याक उडयलो वचना आनी मेन म्हणजे कितें सोल्युशन ना हो कचरो एक्चुअली खंय तरी डंपिंग करपा खातीर. ऍक्च्युली थंय कचरो व्हरपाचो म्हणजे ते म्युन्सिपाल्टीचे गाडी वयता. प्रायव्हेट मनीस व्हरून तो उडोवंक शकना, ते म्युन्सिपाल्टीचे ना. आता प्रायव्हेट कितें आसा, प्रायव्हेट आमकां वचपाक रायट आमकां अधिकार ना, कित्याक तो गव्हर्नमेंट जाता तेन्ना तो डंपिंग थंय करता. हे आता कोणी कितें केला हे प्रायव्हेट मनशान केल्ले आसा. पूण आमी पळयला एक म्हणटा पळय ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट दोन्ही सेग्रिगेट जाता. चिकन खंयच्या हितून पडटा, कॅटेगरीन पडटा चिकनाचो जो वेस्ट आहा तो? चिकन म्हाका दिसता खताक वयता आसतलो. मेळ जातल्यान तेंचे खत तयार कंपोज जाता. करून तेंचे फर्टिलायझर यूज करपाक जावं शकता. ते कलेक्शन अशें व्हरनात ते. खबर ना, आता तेच तुका म्हणटा ना, आता आमचो व्हिडिओ तरी पळोवन जर मे बी तांकां नॉलेज ना जाल्यार व्हिडिओ पळोवन तरी एक म्युन्सिपाल्टीन जावं तुका पंचायत तेणी एक काडूंक शकता, एक बाबा न्यू क्लॉज कितें तरी की तुमचे चिकन बीन आसा पळय ते तुमी थंय हाडून जे तुमकां जे कितें चार्जीस लागता ते पद्दतीन करू शकता, नाल्यार गाडी धाडू शकता तेंचे कडेन, ती गाडी तांकां चार्ज करू शकता. पण प्रवीण आमी पळयला आता चिकनाचो जो वेस्ट हांगासर उडयलेलो आसा तो आयज आनी कालचो आमकां हांगासर दिसना की येना. अशें दिसता की बऱ्याच म्हयन्यापासून हांगासर उडयलो वयता. पूण इतले आसून सुद्दां दोळे आड जाल्ले आसा कन्सर्न ऑथॉरिटी सगळे डिपार्टमेंट. दोळ्यार जाल्ल्या म्हणजे आता आमी हांगा रावल्या म्हणजे हांगा झप करून लोकांचें रावप जायना. लोक हांगा तुका डायरेक्ट वयता आनी येता न्हू. सो हे म्हापशा भायर तुका कशें पडटा. सो जाता कितें लोक हांगा हाडटा आनी डंप करता उडयतना वयता. पूण वयताल्या लोकांक ते बुरशें दिसता, वयता लोकांक तुका नाकान वास घेवंक शकना, कितें रोग जावं शकता. सो उडयतलो मनीस म्हाका जाल्यार दिसना तो शीतूच जेयता आसतलो आनी जेवणूच जेयता आसतलो, तो काय आपूण हे खावचो नसो वेस्ट. सो तेणी ही सोसायटी जी आहा पळय ते ग्रीन आनी क्लीन दवरपाचें काम करपाक जाय त्या मनशान एक्चुअली. आमी मातशें तुमी आमकां दाखयता तुमी सगळो वेस्ट हो. पयलीं हांगा दाखयली आडसरा सुकलेली. म्हाका दिसता ही आयची आनी कालची न्हू, ट्राय जाला 5-6 म्हयन्याची आसतली. कितें म्हणटा प्रवीण बाब? पूण ही आडसारां जी आहा पळय ती कोण म्हाका दिसना की आपल्या घरा कडेन बसून इतली आडसारां खातलो. ही आडसारां जी आहा ती जे गाडे लायता पळय गाड्या कोण शॉपार ते गाड्या वयले हाडून लोक हांगा उडयतात. पूण तो जो हाडून उडयता पळय हांगासर तो मनीस तेणीन मात तरी कितें सेन्स ताका आसा काय ना ते म्हाका कळना की अशें फुटपाचेर जाल्यार तुका ते दारान घराच्या उडोवपाचें मरे डंप करून तुका इतलें दिसता जर जाल्यार तूं रोड आनी तूं सोसायटी घाण करूं नाका मागीर. कितलो पडलेलो हा कचरो हांगासर. आनी एकूच मागता म्हापसा म्युन्सिपाल्टी कडेन ही झाडां जी घाल्ली आसा हांगासर तेन्ना ही झाडां मातशी कापून घेवची. कित्याक पळय हांगा परिस्थिती कितें आहा, लोकांचे 4 व्हिलर जरी आतां तांकां स्क्रॅच पडूंक शकता. इतलीच विनंती करता म्हापसा म्युन्सिपाल्टी कडेन हे अशी घाण दवरूं नाकात. आमी सांगितलं तुमी रावं नाकात, तुमचे तुमी काम करात, हे काडून घेयात. आनी पंचायती कडेन मागता सकयल्या वाटेन किती घाण जाल्ली आसा पळयात तुमी कशी ती. थंयसरूय ही झाडां कापून घेयात आनी रोडाकूय मातशें बरें पडटलें. रोडाच्या भायर झाडां येयल्लीं आसा ती. परिस्थिती पळय काम जमना. काम जाल्लें हा. चिकन
पुढे पळय आता प्रवीण बाबू जागो खंयचो प्रॉपर्टी हाऊसिंग बोर्डातल्या भितर येतात भितर ते आमकां कोणी तरी सांगले की बाबा प्रवीण पारो तुम्ही पारो येऊ दे तुम्ही पारवलो हांगासर वचा आणि भितर पाय तुम्ही रोडाचेरूच न्हू जे आमी आमच्या डिस्कस करताना हांव उदय आसले पळय तेन्ना कुठे आमकां भितर सो आमी ताका लागून स्पेशल तुका आफोवचें कारण म्हणटी बाबा आमी हे दाखोवपाक लागून पळोवपाक लागून पळय तूं पळय कशें दिसता आनी कितें जाला पण भितर पळय तूं लायफ लागीं व्हरून दाखोवंक शकता लोकांक तूं कितें वास कितें सगळे पोटले पळय पोटले सगळे उडयले हांगासर हाडून आसात हांव एकूच म्युन्सिपालिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी आता म्हापशा गणेशपुरी सुद्धा हे आसा आमच्या चिकनाची शॉपां शेमेऱ्यो आसा सगळे कडले आसतली म्हापशेचे पोटले पळय कितले पडलेले हांगा रातचे बाप नाक मातशें बंद कर तो आमकां उखल दवडोंक वाचनान त्या मागीर हांव म्हणटा म्युन्सिपालिटीचे मनीस तेंचे कडेन भियेंक ना आसा म्युन्सिपालिटी हा चिकन Oi. Ber. Yo. सकल पाडले सकल पर्यंत हांगासून पळय चिकनाचे पळय कितले म्हाका सांगा सर 50 ते 60 पोती आहात दाखय रे बंटी मातशे पळय सकल पर्यंत दाखय पळय प्रवीण बाब तुम्हाला कितें दिसता हो कचरो वेस्ट हांगासर चिकनाचो सगळे पोतयो कितल्या म्हयन्याचे आसतल्यो काय म्हाका दिसता हे पळोवन बाबा 5 ते 6 महिन्याचो तरी 6 म्हयने पावसा म्हणजे पावसा मागिल्ले आता चढ उड न्हू पोतयो पावसान जाल्यार थोडं तुका पिड्ड्यार जावपा म्हणजे आता पावस जाला एक 4 महिने जाले तेन्ना तुका हो म्हणजे लेटस्ट न्यू फ्रेश आहा पोतयो सारखे चिकन बिकन पाकाय जावंक ना बाकी आसा ते पळय म्हाका दिसता कमीत कमी जे 5-6 महिन्याचे तरी आसा ह्यो आता रिसंटली जुलै जावन मागिल्ल्यो गोष्टी सो आमी आता रिक्वेस्ट करता की म्युन्सिपालिटी जी स्पेशली चिकन शॉपां चिकन शॉपां जी आहा पळय तेंचे मातशी म्युन्सिपालिटी कारवाई करपाची सारकीच गरज आहा की बाबा तुका लायसन दिला तूं सामान तुजें खंय उडयता आनी तुजें खंय व्हरता हेजेर मातसो जेन्ना सुपरवायझर धाडपाचो आहा जे फाटल्या दिसांनी जे बोर्ड लायल्ले लोकांनी आनी कितें केला एन्करेजमेंट केला म्हणजे ते लोकांक सोतेल्या मार्केटान बाजारान सोतेल्या पळय ते मातशें हेजी तशीच आयज गरज आसा ते चिकनवाल्याक वचून विचारपाचें बाबा तूं सामान खंय उडयताय तुजें आनी कोण कलेक्ट करता सो हेजे वरसून हें कळटलें की बाबा कोण कितें तें आनी बेश्टीत चिकनाची शॉपां आनी हेजी शॉपां दीत रावपाक ना एक घालता चिकन 10 शॉपां एक घालता तुका 15 शॉपां तुका कसले आनी फ्रुट्साय शॉपां तूं आनी घाली गिरायक करतलो कोण आनी खातलो फुडें अशी परिस्थिती लोकांक एकामेकांक मारचे पडटले फुडें सो गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर कंट्रोल दवरपाक जाय आनी जे परप्रांतीय लोक येतात तांकां मातशें कंट्रोलान हाडपाक जाय हे कारणा बद्दल आनी हे पयलीं अशें नासलें आं हे पयलीं अशी गार्बेज पडनासली अशी 30 वर्सां पयलीं हांवें पळयल्या पडनासली डायरेक्ट थंय डंप जाताली कळ्ळें भितर आता ते घेना कितें आसतले तेंचे मदीं बंद केल्लेले मदीं ते हांगासर केल्ले कळ्ळें आमच्या हांगासर आता नेवा बस स्टँड जाला पळय थंय उडयताले आतां परत हांगा करतात ते हांगा केल्यात ते बरें तो प्रश्न वेगळो पण हांव कितें म्हणटा हेजेर लक्ष घालात बरोबर तुम्ही बाजारांत वचूं नाकात अशें वाड्या वाड्यांनी भोवात म्हणटा हांव सारकें कळ्ळें
येस कितें देव जालां बरें तें करूं. पळय. आमी बंटीकडे मागताय दाखयल्या बद्दल तूं लोकांकडे आणि खरेंच दोळे उगडल्या प्रभू बंटीचो आमचो व्हिडिओ पळोवन त्याचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमी. आणि परत एक म्हणटा गव्हर्मेंटाचे आमच्या देव उगडल्या प्रभू. यो, 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 यो. चल. आता तुका लायव्ह दाखयता आमी रिस्टँड कोण पळय आमी बेगीन यो. अटेन कळटले कळटले विचार तेच प्रमाणे करून आयज आमी भितरूय पयलो तो कचरो आहा हे हेचेर आतां कितें म्हणटा हे तुका म्हणटा म्हणजे हेजेर म्युन्सिपालिटीन खंय तरी एक कंट्रोल करपाक जाय जावं पंचायत एरिया हेंच्यांनी कंट्रोल करूंक जाय आणि हेल्थ डिपार्टमेंटानूय हेजेर फोकस घालपाक जाय की कितें घडटा ते. हे अशे परिस्थितीन तुका सिटीन घाण ही पावतली आणि सिटीन लोक पिड्ड्यार लोकांक कितें जावं शकता. कसलो नवो रोग जावं शकता. हो बर्ड फ्लू जावं शकता हितून तुका फाल्यां सकाळी ना कित्याक आतां हांगासरले सुकणी तुका जावं आनी कोण येयली ती आनी खंय मेली कुत्र्यांनी खाल्ली लोकांक कुत्र्यांक कितें जावं शकता परत. सो व्हेरी डेंजरस हे काम खरेंच डेंजरस आसा. सो खरेंच गव्हर्मेंटान खरें लक्ष घालपाची गरज आसा हेचेर खरेंच. खबर हा जनावर म्हणून कळचना आणि पक्षी म्हणून कळचना पळय कितें जाला हांगा पळय रे परिस्थिती पळय हांगा हे पोटलेन पण मनीसूय म्हणून कळचना जनावर म्हणून कळचना आणि पक्षी म्हणून कळचना. पळयात पळय कितें जाला ते हांगासर. पेट्रोलिंग जायना सारकें हांगासर ना पेट्रोलिंग सारकें जायना. ते पेट्रोलिंग तेंच्यांनी व्यवस्थित